आनी तो बिल होल्डार दवरलो. जाल्यार आतां सडनली कितें जालें, एप्रील 16 ते एप्रील 18 पर्यंत स्पेशल सेशन मागोवपाचें. आनी तुमी टायमींग पळया, इलेक्शनां चालू आसा. तमिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल हांगची इलेक्शनां चालू आसा. हे इलेक्शन 25 तारखेर एप्रील आनी एप्रील 29 तारखेर अशी तेंची 2 फेजांनी चालू म्हणजे जातली, सुरू जातली. जाल्यार आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडंट श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी तेंच्यांनी रिपिटेडली पंतप्रधानाक लेटरां बरयल्लीं आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की इलेक्शनाच्या गडबडीन हे तुमी आतां डिस्कशनाक काडूं नाका बील. कित्याक कितें डिस्कस जावपाचें आसा, कितें भितर अमेंडमेंट जावपाचें आसा हें कांय खंयच्याच ऑपोजिशन पार्टींक इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. सो ऑपोजिशन पार्टीज आर नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडन्स ऑफ वॉट इज गोइंग टू बी डिस्कस रिगार्डिंग दीस बील. सो खरगेजीन बरयल्लें आसा लेटरान की बाबा एप्रील 29 जावनी, तेज्या मागीर कॉल ऑल पार्टीज फॉर अ प्रॉपर डिस्कशन. कितें आसा, हिस्ट्री आसा भाजपाची, ते एक खंयचे तरी मुद्दो डिसायड करता आनी कसलेंच डिस्कशन केल्या शिवाय ऑल पार्टीचे कन्सेन्सस घेतल्या शिवाय आपल्याक जाय ती बिलां पास करून घेता. सो हांगा मुद्दो आसा विमन रेजर्वेशनाचो न्हू. विमन रेजर्वेशन जें आसा 33% तें लागू जावकूच जाय. ते काळाची गरज हे बील आसा. आनी ह्यातून जशें परत पंचायतीचेर आनी आमी कावन्सिलांचेर महिला लिडर्स पळयता तशेंच फुडें विधानसभेन आनी लोकसभेनूय महिला लिडर्स सगळ्या कडेन दिसूंक जाय. सो हेजेर खंयचोच डिबेट ना की बाबा ह्यो बील पास करूंक जायना आनी आमकां तो नाका अशें ना. तुमकां पयलींच ते क्लियरली सांगता. सो आयज टॉपीक जो आसा तो डिलिमिटेशनाचेर. सडनली अशें सरकारान कित्याक डिसायड केलें की सेन्सस जावचें न्हू. आतां डिलिमिटेशन कितें? डिलिमिटेशन म्हणजे प्रोसेस जितून एक बाउंड्रीज डिसायड जाता. ह्या विधानसभाची हांगसून हांगा पर्यंत बाउंड्री आसतली, दुसऱ्या लोकसभेची हांगसून हांगा पर्यंत बाउंड्री आसतली. अशें जेन्ना डिसिजन जाता तें सेन्ससाचेर जाता. फाटलो सेन्सस 2011 जाल्लेलो जेन्ना तो काँग्रेस पक्षान घडोवन हाडलेलो. आतां करंट सेन्सस घडूंक नासतना सुरवात केल्ली आसा सेन्सस करपाक. तेंचे सेन्सस करणाचे डिलिमिटेशनचे जे कमिशनर आसा तेंच्यांनीच सांगला की डिजिटल सेन्सस केला आनी 2027 पर्यंत तो कंप्लीट जातलो जानेवारीन. तर अशें आसतना 2027 सेन्सस कंप्लीट जालो काय डिलिमिटेशन करपाचें, ते डिस्कशनाक आनी डिबेटाक 1 वर्सभर दवरपाचें आनी तशें तें बील 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आतां सडनली हें सगळें जालां आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्रावनी पॉयंट्स मेळोवपा खातीर. भाजप पक्षाचो नसता. तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिजर्वेशनाचें पडलेलें ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेंय पडलेलें ना, कसलेंच कितें पडलेलें ना. आतां तुमी पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिजर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिजर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टींग 543 सिट्सांचेरूच कित्याक 33% रिजर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आनी आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनावन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयान 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कंप्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय ताका डॅमेजींग आनी हानिकारक आसा. आमची ऑल इंडिया काँग्रेसची मॅडम सोनिया गांधीजीनूय हेजेर आर्टिकल बरयल्लें आसा की डिलिमिटेशन जर सारके भशेन करूंक ना जाल्यार ते एकदम डेंजरस जावंक शकता. आतां तुमीच विचार करा, जर सेन्सस जावंक ना, ह्या महिला रिजर्वेशन बिलान काँग्रेस पक्षान डिमांड केल्ली की SC, ST, OBC महिला सुद्धा तितून इन्क्लुडेड जावची. आतां जर सेन्ससूच जावंक ना, 2011 जाल्लें, करंट पॉप्युलेशन कितें आसा तें खबरूच ना जाल्यार हो अन्याय जातलो. जर एक खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा
थंय ST समाजाचें पॉप्युलेशन चड आसा आनी थंय जनरलाक जर मेळ्ळें टिकेट आनी जर दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जनरल आसा थंय SC आनी ST समाजाच्या महिलेक टिकेट मेळ्ळी जाल्यार ती एक अन्याय जातले. सो टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन आनी प्रॉपर सेन्सस जावपाची गरज आसा आनी सेन्सस प्रोसिजर चालूय केल्लो आसा. तर आतां कित्याक घाई पडला सरकाराक ह्यो म्हाका प्रश्न आसा. आमची मागणी आसा कित्याक 106 कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट क्लियरली स्टेट्स that reservation for women will come into effect only after delimitation is carried out. हे स्पेसिफिकली बरयल्लें आसा कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटान आनी हे 2023 युनॅनिमसली पास जाल्लें आसा. तरी आसतना आतां जस्ट बिकॉज इलेक्शन लागीं पावला हे सगळें नाटक चालू आसा. तांकां जाय की सगळीं जी वेस्ट बेंगॉलाक आसा तितली सांसद नाल्यार जे आमदार आनी जितले लोकसभेचे थंय MPs आसा तांकां जाय की थंय इलेक्शन कॅम्पेनींग सोडून हांगा येवन ह्या डिस्कशनाक बसपाचें. 4-5 दिसूय उरूंक ना इलेक्शनाक तेन्नाच तांकां कित्याक घेवंक जाय हें आतां. सो आमकां हेजेर दुबाव लागता. आमची मागणी आसा की प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो जावपाचें. सी लेट मी टेल यू अगेन, वी आर नॉट ओपोजींग द बील. द बील इज नीड ऑफ द आवर आनी तेजी गरज आसा. पण प्रोसिजर बाय वीच इट इज बींग इम्प्लिमेंटेड देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शूड बी ओपन फॉर पब्लीक डिबेट आनी तेज्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. आनी सेन्सस हे जावपाक जाय, डिलिमिटेशन जावंक जाय सेन्ससाच्या उपरांत. विदाउट सेन्सस डिलिमिटेशन करता दिस इज व्हेरी डेंजरस फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड फॉर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन. थँक यू. कितें प्रश्न आसा? Thank you. I now call upon Sai Vulvikar, our state vice president, to give the vote of thanks. सगळे मिडिया आमच्या भावांचे देव बरें करूं, सगळ्यांचे बरें बरें जावं गोंयकारांचे. आनी आज आमचे महिला प्रेसिडेंट गोवा स्टेटाचे त्यांनी हो मुद्दो डिलिमिटेशनाचो, रिजर्वेशनाचो, महिला आरक्षणाचो बरे भशेन सगळ्यांक समजयलो, मानले म्हणून त्यांचे देव बरें करूं. आनी मौली दगामा आमचे बरोबर रावले म्हणून तुमचेय देव बरें करूं. थँक्यू डॉक्टर प्रतीक्षा. थँक्यू. कितें आनीक प्रश्न आसा तुमचे? Madam, काल एक CM ने स्टेटमेंट दिला की this government has given equal rights to the woman. How do you see this statement? बरें जालें. थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. पयलीं म्हणजे प्रश्न परत म्हाका विचारूंक कसो दिसता चीफ मिनिस्टराक, खंयचे इक्वल रायट्स तुमी दिला विमनाक? दाखोवचे तेंच्यांनी. इक्वल रायट्स दिला म्हणपाक अशें कितें केलां सरकारान? आमी पळयता डे इन डे आउट महिलांचेर कशे अत्याचार जातात. कितें घडटा आयच्या दिसान हांगा? कसली तेंची प्रोविजनां आसा महिलांक सक्षमीकरण करपाक? फक्त पॉलिटिकल गिमीक म्हणून असले तुमी बिलांची नांवां काडटा ते बी लास्ट मिनिट विदाउट एनी डिस्कशन. जर इतलेच तेंच्यांनी महिलांक फुडें काडला आनी इक्वल संदी दिला जाल्यार आयज भाजपाच्या लिस्टान 33 आमदाराच्या कॅबिनेटान 3 महिला आमदार आसात. तितूंतले एकूय महिलाक कित्याक आजून पर्यंत मिनिस्ट्री दिवंक ना? जर महिलांक खंयच्या तेंच्यांनी इतले रेप्रेझेंटेशन दिला आनी म्हणटात ते की इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिला जाल्यार आयज खऱ्या अर्थान भाजपान बसलेली महिला आमदाराक मिनिस्ट्री दिवपाक जाय आसलेली, ती तेंच्यांनी दिवंक ना. सो म्हाका जे CM स्टेटमेंट करता पळय ती असली स्टेटमेंटां खूब केल्लेली आसा CMान पयलीं. आनी हे कितें उडवा उडवीची बेश्टी स्टेटमेंट करप आनी पॉलिटिकल इलेक्शन एजेंडाचेर ब्रावनी पॉयंट्स मेळोवपाक फक्त तेंच्यो स्टेटमेंटां आसा. तितून कांयच तथ्य ना. महिलांक सक्षमीकरण करपाक तेंच्यांनी कितले आयज महिलेंचे मुद्दे हाताळलेले आसा. आयज आख्खो गोंय पेटून उठलेलो आसा. कितले प्रोटेस्ट चालू आसात गोंयभर. पळया चिंबेल गांवांत जालो युनिटी मॉलाचो प्रोटेस्ट. सरवण गांवांत मये कारापूर थंय चालू आसा लोधा प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध प्रोटेस्ट. सावड्डे गांवांत जालो बंधाराच्या मिराबाग तेजे प्रोटेस्ट. फोर फ्रंटान कोण असली ह्या सगळ्या आंदोलनान? महिला. त्या महिलें खातीर कितें केलें सरकारान? केन्ना वचून विचारपूस केला की त्या महिलांक सगळे आयज कित्याक भायर सरला? ह्या गोंयची रक्षा करपा खातीर महिला भायर सरलेली आसा आनी तेंची महिला खंयच उलयना. भाजपची महिला
हे सगळें चालू आसता तेन्ना खंय दिसली तुमकां आयज रस्त्यार इतले कुडचडेचो येदो व्हडलो स्कॅन्डल जालो CMान एक इतले जर महिलेंचे तांकां पडलेले आसा एक स्टेटमेंट करूंक ना अशें तरी म्हणूंक शकता आसले ऑन ह्युमॅनिटी ग्रावंड की आय कंडेम वॉट हॅज हॅपन्ड वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड इन्व्हेस्टिगेट तेंचो डायलॉग ह्यो फेमस पण तो सुद्दां तेंच्यांनी म्हणूंक ना येदो व्हडलो इशू मुद्दो जालो तेन्ना देश पातळीचेर न्यूज पावली कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल म्हणून सो हे सगळें म्हाका दिसता CM जे सांगता पळय की महिलां खातीर खूब कितें कितें केलां ते फक्त एक फेक एजेंडा तेंचो ओन्ली टू गेट फिमेल वोट्स महिलेंक करता ते यूज वोट बँक म्हणून आनी कांय ना थँक्यू दिवपाची गरज आसा दिसता पळयना महिलेक आतां करंटली गोंयान जें चल्लां तें पळोवपाचें पळयत जाल्यार भिवपाचीच गरज आसा पयलीं जशें आमी गोंयान भायर सरतालीं आयज भंय दिसता रातचे भायर सरपाक पळय काल कितें जालां तें कलंगूट खंय येयलां आतां कलंगुटाचो मुद्दो जेन्ना आमी पळयलें जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन घडूंक जाय की अशें प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट चलता उलट कितें केलां जेणी व्हिडिओ काडला तेजेर FIR नोंद केला म्हणजे जर कोण पॉयंट आवट करता सरकाराचे कितें तरी विरुद्ध आनी थंयचे जर आमदार आसा मिनिस्टर आसा हेंच्या विरुद्ध कितेंय जर पॉयंट आवट केले जो मनीस विसल ब्लोअर आसता तेका अरेस्ट करून व्हरता सरकार तुम्ही म्हणजे महिला पळय प्रोटेस्ट करता म्हणून काल पालसकट्ट्या हय. हें जालो प्रोटेस्ट जालो तुमची उपस्थिती कित्याक नासली एज ऑपोजिशन हय ना आसा म्हाका पर्सनली आमची महिलान तांकां ऑलरेडी सपोर्ट दाखयल्लो आसा आमी उलयल्ली आसा फक्त काल आतां कंटिन्युअस प्रोटेस्ट चालू आसा न्हू आमी वयतली काल आनीक कितें आमकां प्रोग्राम आसले काल भीमराव बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती आमकां 4 प्रोग्राम आसले नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सावथ डिस्ट्रिक्ट कुशावती सो पण तुमी पळयला सगळी कडेन आमची महिला उपस्थिती आसा आमी एकूय आजून पर्यंत प्रोटेस्ट आमचें पार्टिसिपेशन दाखोवंक ना अशें ना आनी काँग्रेस पक्ष सतत गोंयचे जे मुद्दे आसा ते घेवपाक आमी आमचो लढो दितले आनी आवाज उठयतलीत ओके थँक्यू सो मच Well spoken, Dr. Pratiksha. Thank you. Thank you so much. Thank you.